आज 7 मे इम्पॉर्टंट डे फॉर गोवा आणि इम्पॉर्टंट डे फॉर भारत. आज विकसित भारताची भाषा उलोवन आम्ही आज देश पुढे व्हरता असताना आपापले सगळ्यांनी भायर येवन मतदान करचें. बरें दिसता की परवरी मतदारसंघ फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग ऑल आवर टीम हॅज बीन आउट अँड इट्स बीन अ ह्यूज टर्न अराउंड ऑफ वोटिंग. बरें वोटिंग आयलां. सगळे मतदार जे आमचे भायर येवन वोटिंग केलां भारता खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. अँड ऑल्सो अर्ज जे लोक अजून पर्यंत भायर सरुना तांणी आपले भायर सरून आपले मत कास्ट करचे. तातूंतल्यान आपले विचार विकसीत भारत घडोवपाक आनी तो तेंको दिवपाक जे नरेंद्र मोदीजीक जाय ते बरें पडटले म्हणून सगळ्यांकडे उलो मारता की आयचो दीस जो इतिहासीक दीस आसतलो फॉर द थर्ड टर्म फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर विकसीत भारत आनी ताचे खातीर प्रायम मिनिस्टराचे हात घट करपाक सगळ्यांनी भायर येवन व्हड संख्येन वोटिंग करचें. हांवें म्हजें काम केलां, तुमी तुमचें केलां काय हो एक तुमकां प्रश्न विचारता. आनी करूं ना जाल्यार तुमी येवचें आनी केलां जाल्यार मनाक काळजांतल्यान तुमकां थँक्यू, धन्यवाद.